पण काय कोणाकडे करूंक ना. आम्ही निर्णय हो सांगलेलो, मामलेदार काल आयले किंवा कोण आयले तांकां आयकतले, तांकां आमी हेच सांगले की आमी भुरग्यांक हांगासर सोडटले आनी आमी वयतले. तरीही आयज ती पुलीस उबय. हे आमकां अशें दिसपाक लागलें की आमी आरोपी, आमी कितें तरी केलां, कांयच कळना. कशें आसा, आमकां 3 तारीख तेंच्यांनी मेसेज धाडली, आमकां सुरू जाला स्कूल न्हू, मेसेज धाडली अजुनूय आसा लेबरांच्यो ग्राउंड ना, बिल्डींग पेंटिंग चालू आसा, इनकम्प्लीट आसा, टायर्स पॉलिशिंग चालू आसा. खंय तरी खटकले, पेरंट्स आमी उठले आनी परते ओल्ड प्रिमायसीस गेले. आमी त्याच दिसा गेले. पेरंट्सांनी ताका जाब विचारलो, म्हणजे प्रश्न केलो अशें नीता गावले आमकां. ते म्हणल्यार सद्या म्हणलो हो ना वर्गीकर ताका येवनी म्हणून मागीर परते तुमी येया. आमी परते 12 परते घेतली, मिटींग घेतली, सांगली कितें प्रश्न आसा. आमी सांगला अशें गार्बेज तेन्ना आमकां खबर ना गार्बेज आसा, त्या वेळार सुद्दां आमकां खबर ना. कितें सांगलें 8 दीस स्कूल बंद दवरुया आनी आपण लगे पत्रे बित्रे पडले काडटा आनी म्हणलें परते आनी ओके नो प्रॉब्लम जाता जाल्यार भुरग्यांचें शिक्षण न्हू तें. तेन्ना 8 दिसांनी गेल्या उपरांत घरा कडेन भुरगीं टिफीन परते घेवन येवपाक लागली. आनी पप्पा ते म्हणल्यार मूश येता म्हणल्यार टिफीन उगडिना फुडें. आनी ते आनी कितें जालें टिफीन थंय गेल्या उपरांत तुमकां खबर आसा गार्बेजचो प्लांट. मागीर आमी ताका प्रश्न आतां म्हणल्यार ऑफिशियल कितें तरी करुया. मागीर म्हणल्यार गार्बेजचो प्लांट इलिगल म्हणून लागलो. हांवें म्हटलें पळय हांव सरपंचाक मेळ्ळो, सगळे कडेन करून खबर काडलें गार्बेजच्या प्लांटा म्हणे 12 वर्सां जालीं. स्कूल म्हणटा तुमी आतां बांदलेलें आसा. आनी सादो सरळ प्रश्न म्हटलें तुमी आमकां एडमिशन घेता आसतना विद्या प्रबोधिनी मेन स्कुलान घेतलेलें, त्यो पावती आमकां तेजे दिल्या. थंय खंयच मेन्शन केल्लें ना कितें म्हणून बाबा हें स्कूल फुडल्या वर्सां थंय शिफ्ट जातलें किंवा तुमकां शिफ्ट करचें पडटलें. हो सगळो इश्यू जाता आसतना आमी म्हणलें पीटीएची मिटींग घेवपाक रेडी ना. मागीर आमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन एका आता कशें जाता एकदा दोगांचे वाद जाले न्ही, खंय गेल्यार थंय एक तिसरो विशय उत्पन्न जाता, तो मेन मूळ विशय थंयच उरता. सो ताच्या खातीर मॅनेजमेंटा कडेन तुमी ओके आसा जाल्यार मॅनेजमेंटा कडेन उलयता. उलोवना वचून हांवें कांयच म्हज्या सायडीच्यान उलोवना, तांचे कडेन जाल्यार उलयता. तुमी तुमची हें मांडला, पंचायतीक घेता आनी बरोबर बसया. काल आमी उलयले तेंचे कडेन, ते तेंचे ठाम आसा आमी थंय कॉम्प्रोमायज कशेंच करचे. तुमी धाडा जाल्यार काडा म्हणटा भुरगीं. काल सांगलें आनी रात्री केलें मेसेज धाडला 22 तारखेक आनी 23 तारखेक 24 तारखेक एग्जाम असो 3 धाडा. हांव तरी चिंतता म्हाजे भुरग्यांक हे इतलें झगडटा हांव, परते तुमी मेसेज धाडटा. काल इतले इश्यू जालो, परते रातची मेसेज धाडटा की एग्जामाक 3 धाडा. झाड शकना सगळ्यांनी. म्हाका एक कॉपी दवरता. कळ्ळें तुमकां घडलें साहेब माझे चेडूं घेतले ताका आंगांक सगळी रश येयली, ताका जोर येवपाक लागलो, तकली उसळपाक 25 काय 30 भुरगीं सीक आसा आनी थंयसर एक भुरगो आनी पेन्शन्सान एम्ब्युलन्सान थंयच्यान व्हरचो पडला ती क्लासींच्यान. 27 मॅनेजिंग कमिटी आज आसल्यार पळयता हांव आज आपोवन घेता, तांचे कडेन पयलीं उलयता आनी मागीर जॉयंट मिटींग घेवया. तातूंत एक खंय तरी मार्क काडया, त्या भुरग्यांचे त्रास जावंक ना जायना. भुरगीं सीक पडले साहेब ना पूण भुरग्यांक त्रास जावंक जायना. 2 वाटेन आसा ते. एक तुमचो चेंज ऑफ कितें प्रिमायस जाला ती, दुसरो इम्पॅक्ट ह्या सिच्युएशनाचो तो इम्पॅक्ट भुरग्यांचेर जाता पळय, तो लायफ टायम. आमी पांयां पडले पुलिसांक नाका म्हणून आमी बाबा झगडो घेवंक ना म्हणून भुरगीं पुलीस म्हणून दुखारीच रडल्या सकाळीं. मॅक्सिमम इफेक्ट जाला भुरगीं भियाता भुरग्यां स्कुलांनी पुलीस कित्याक येता समजून. आयज कितें केलां सगळें गेटींग लॉक मारला, टिकेट ओपन केले आनी त्या पुलिसांकूय सांगलें आमच्या भितर 8 दिसाचो टायम दवरा. सर तुमी आमी सर अशें न्ही जो विषय एकदम उत्पन्न तशें जायना ते अशें न्ही की एकदम तुवें सांगलें आनी इन्स्टंट न्ही न्ही ते. जे विशय जाले ते एकदम आयले, तुमकांय खबर ना म्हाकाय खबर ना. तुमी जो विशय सांगला 4-5 दीस दियात, ताजे भितर डेली कितें आसा ते उलोवन तुमची जाल्यार रायशन ते सांगला तुमच्या भितर एक 10 जाणांचे 5 जाणांचे कोण तरी तुमच्या भितर काडात ज्यांच्या कडेन आमी कंटिन्युअस संपर्कांत उलोवंक शकता. तुमकां सगळें घेवपाची गरज ना. आनी तुमचे जे 10 जाण येता पेरंट तुमच्या कडेन उलयतले, कितें आसा ते कंप्लीट करूया. सगळ्यांचे म्हणणें कितें आहा, 8 दीस दिले पूण 8 दिसान ही शाळा थंय न धाडटा भुरग्यांक आमी दुसऱ्या शाळेन धाडटा अशें म्हणटा म्हाका. आय एम नॉट इफ यू आर हांवें अजून पर्यंत कशें आसा टॉपिक कळिल्ली म्हाका. टॉपिक सेंटिमेंट्स वयले पेरंट्सांनी फोन मारिल्लो. हांवें तांकां एकूच सांगिल्लें एकत्र कितें आसा तुमच्या भितर ते हें दवरात. खंयच आमी भितर सरप म्हणजे टेक्स अ डिफरंट कलर. But as an individual, I can come and use the office of the government to ensure that we are able to have a win-win situation for your children. Yes, sir. कितें प्लॅन आवय बाबांचे कितें प्लॅन. आतां थंय ते प्लांट राजकुमार देसाय बाबान तेन्ना जे केल्ले तेन्ना ते फूल प्लांट केल्ले. हांवें ते प्लांट हांगा सगळे पाठारा लोकांक नाका म्हणून ते काडून हांवें ते पयलेच सालिगांव शिफ्ट केले. आनी 12-13 आमी केन्ना सुरवात जाल्या पळय तेन्ना वेट वेस्ट वी आर शिफ्टिंग देर. सो हांगा फक्त प्लास्टीक बेल जाता आनी चल्ली. सो एक म्हणल्यार प्रॅक्टिकली फाल्यांच सोल्युशन समज जाय म्हणटा तशें जावंक शकना.
आमच्या भितर एक थोडो टायम आमच्या भितर दवरचो पडटलो जातूंतल्यान सोल्युशन काडपाक जाय जाल्यार. आनी ते पयले म्हणल्यार फाल्यां तुम्ही सगळे जाण लोक पुरी नाका, तुमच्या भितर एक 5 नाल्यार 10 जाण पेरंट्स हू कॅन बी देर अलॉंग विथ द मॅनेजिंग कमिटी आनी आमी जाय जाल्यार फाल्यां पयली एक मिटींग घेवन येता जाता अँड वी सी वॉट इज द वे आउट. मार्क काडचोच पडलो, तो मार्क काडपाक कितें ताजे पयलीं जाय जाल्यार मॅनेजिंग कमिटी क्लियर सांगता की तांणी ह्या वर्साक कितें करूंक जाय. पयलें हे वर्स पळोवचें पडलें जाय, आमकां तेच जाय सर. हे वर्स जातकर मागीर फुडलें पळोवन येता. आमकां सो तेच पहिले आता भुरग्यांक त्रास न जाता वॉट इज द सोल्युशन, वॉट पंचायत कॅन डू, वॉट पेरेंट्स कॅन डू अँड वॉट मॅनेजमेंट कॅन डू, फॉर विच वी विल हॅव टू कॉल पंचायत ऑल्सो. सो पंचायत घेवन सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक तुमकां घेवन मॅनेजमेंटाक घेवन आनी आमी जाय जाल्यार फाल्यां एक मिटींग घेवन येता. जाता. पूण तुमच्या भितर सगळीं पेरेंट्स आनी हे विशय फॉर पयलीं एग्जाम्पल हांव एक्चुअली सकाळी 8:30 आमी आज शेतांनी आशिल्ले. आमी नाही, सगळीं शेतां नश्ट जाल्या, पूण आमी सगळे शेतकरी सगळे एक एक शेतान राविल्ले. सो आमी सकाळी 9-9:30 सुरवात केल्या. म्हाका दिपकान फोन मारलो की तुमी आयले. हांव म्हणलें 12 सुमार येवनी, कित्याक आमची सगळी इन्स्पेक्शन सोंपता म्हणल्यार 12 जातलीच न्हू. हांवें तांकां कितें सांगलें आमी तुमी मागीर येवया. ती म्हणल्यार नाच 2 जण 3 दीस आमी ते 2 पर्यंत उबे रावता. आमची तसा नाही. आतां सध्या आमी 2 पर्यंत उबे रावता, 3 दीस उबे रावता खंयचोय स्कुला कडेन. ते पण हांगा कितें तितली लिमिटेड व्यवस्था आमची, आमची अशी व्यवस्था ना की ना ना सगळी. साहेब असो एकूच उपाय करा. पेरंट्स सगळे म्हणटा फुडल्या वर्सा आमी शिफ्टिंग करता, नो इश्यू. पण अजून पळय आमकां तुमी थंयसर विद्या ओल्ड बिल्डिंगेन एडजस्ट करून सो घेया. राजेश, कॅन वी हॅव अ मिटींग जॉईंटली घेऊन येता. घेऊन येता